धर्मदूतांचो इतिहास 9 ओळी 1 ते 19. इतल्या म्हणसर सावलू सोमयाच्या शिसांचो आपूण जीव काडतलो म्हूण तांकां बेंकडावंक भोंवतालो आनी हे आशेन ताच्याच जिवाक थार नासलो. तो परम याज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळतीत त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुजल्याक हाडूंक दामास्काच्या देवस्थानांच्या वडिलांक दिवची ताणें पत्रां मागलीं. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावतां पावतां ओवचीत स्वर्गावेलो एक उजवाड ताचे भोंवती पोरसोडलो. तो धोणीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते थोटाकून मोने जाले, कित्याक तांणी ताळो आयकल्लो खरें पूण कोणाकूच पळोवंक नासलो. सावलू जमनी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत आनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. आनानियास, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां सोमया. सोमयान ताका म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यान वच आनी जुदासाच्या घरांत तारसुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड, तो मागणें करता. आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक आनानियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण सावलून दर्शनांत पळयलां. तेन्ना आनानियासान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजल्यांत तुज्या भोगतांक ताणें कितले कोश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्या जाणां कडचें हांवें आयकलां. आनी तुजें नांव घेतलेल्या सोमेस्तांक धरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिकांची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान ताका जबाब दिलो, तरी आसतना तूं वच, कित्याक शास्त्रां तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल परजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विंचून काडलोलें हात्यार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलों. तेन्ना आनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू भावा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरोवंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या सोम्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं खवळां कशीं भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें
पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी.